मीटर बाहेर आसा सिटीसून, पण आम्ही गांव कसो रावताले. आता आमच्या गांवान फुटपाथी येयल्यो, गटारां येयली, रस्ते रुंदीकरण जाले आणि सगळ्यान जी गरजेची गोष्ट आसलेली ती सिवरेज. ह्या सिवरेजे खातीर प्रयत्न खूब जाले, यश जावंक ना. आयज आमकां खंय तरी यश भोगलें आनी ते यशाचे सगळे श्रेय आमच्या आमदार बाब दाजी सालकाराक वयता. जो प्रयत्न त्यांनी केलो आणि आम्ही जेन्ना इलेक्शनाक उबे रावलेले तेन्ना आमचो एकूच प्रयत्न आसलेलो ह्या वॉर्डा खातीर कितें करपाचें आसलेलें. कित्याक आमी ह्याच वॉर्डांत आमी घर आमचें हांगाच आहा, आमी दुसरे कडेन रावन इलेक्शन हांगा जिखना. जे सिवरेजाची गरज तुमकां अशी आसा तशी म्हाकाय आसा, पूण हांव खरेंच दाजीक देव बरें करूं म्हणटा. आनी खास कर आमची बोरकर फॅमिली, जो आशिश बोरकर आसा हो तेंच्यांनी आमकां जो मदत केली तेचे खरें मना काळजांसून देव बरें करूं. जे चल आमकां पंपिंग स्टेशन बसोवपाक जागो मेळना जाल्यार सिवरेज लायन खंयच कोणी हाडूंक शकना. आयज आमकां जागो मेळ्ळो, सिवरेज येयली. दाजीन जे हांगा कामाचो उजो केल्लो आसा तो आतां तुमकां येणाऱ्या 2-3 वर्सांनी तुमकां सगळो दिसतलो. आमकां मातशे त्रास भोगूंक पडटले, कित्याक आमी केन्ना त्रास भोगूंक ना. आमी तेच गटर, तेच कचरो, तेच कोण येयल्या म्हणून खंय इतिहासीक क्षण. व्हडलो क्षण आनी येवपा ना. महाकुंभ कसो 124 वर्सांनी येयला, 43 वर्सांनी तसो हो येयला. हे सगळे गोष्टी घडपाक लागल्या. आमी खरेंच आमदारूय आमचो सारको भाग्यवान, तसो हांवूय भाग्यवान. आमकां 125 वर्सां दामोदरूय पळोवंक मेळ्ळो. 10 तारखेक आमच्या म्युन्सिपालिटीचें उद्घाटन. हे खरेंच हे देवाचो आशिर्वाद. हो हे घोडे येता पळय, नाल्ल बॉल फुटलो ते आवाज येलो कसलो, पूण ही एक सायन. तुम्ही सगळे आमच्या बरोबर आसतले, दाजी आमदारा बरोबर आसतले. अशेंच आमी कार्य करया. वाड्याक आमी आमचो एक वाडो म्हणून आमी एक बरें काम करया. जितली सोय वाड्याक मेळपाची ती सगळी सोय मेळपाक जाय. इतलेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां बरें करता. देव बरें करूं. सकाळी फुडें हांगा आयली म्हणून देव बरें करूं. म्हाका मुद्दाम याद करून दिसता की केन्ना आमी इलेक्शनाक आयिल्ले तेन्ना तुमचो सगळ्यांचो एकूच प्रश्न आशिल्लो की आमची सिवरेज केन्ना जातली काय म्हणून. तुम्ही खूबशे प्रश्न तुमचे सांगिल्ले, रस्तो रुंद करपा जाय, बाकीच्यो गोश्टी करपा जाय, उदक सारकें येवपा जाय. पूण सिवरेज ही सगळ्यांनीच म्हाका कॉमन सांगिल्ली आनी आमी तेन्ना तुमकां आश्वासन दिल्लें की आमी खंयच्याय परिस्थितीन ही सिवरेजीचें काम आमी स्टार्ट करतले म्हणून. आनी जेन्ना आज हे सुरवात जाता तेन्ना म्हाका खूब आनंद जाता. सगळ्यान पयलीं हांव आमचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या सहकार्या शिवाय हें येदें मोठें काम म्हणजे 25 कोटीचें काम हे स्टार्ट करप हें शक्यूच नाशिल्लें. हांव सगळे आमचे कॉन्ट्रॅक्टराक आनी आमचे कॉर्पोरेशनाचे सगळ्यांचे खन्ना सर आसा हांगा, तन्मय आसा, बाकीचे सगळे इंजिनियर तांचेय देव बरें करूं म्हणटा. तांणी खूब मेहनत घेतली. आशिशाचें हांव देव बरें करूं म्हणटा की सगळ्यान पयलीं जेन्ना हांव ताजे कडेन एप्रोच जालो तेन्ना ताकाय भंय दिसतालो आपलो जागो घेवन दाजी आपल्याक फटयतलो काय कितें. कित्याक हाज्या पयलीं ताका खुबश्या लोकांनी खंय फटयल्लो असो तो सांगता. म्हणून ताणें म्हजेर विश्वास दवरलो. दाजी तूं एक बरो मनीस म्हणून आपूण तुज्या हातान दिता, तुयी आपल्याक फटयनाका म्हणून. आनी अशें ताणें सांगतकूच तेन्ना ताणें ती आमकां हें केलें आनी खंय तरी आज हो आमकां दीस पळोवपाक मेळटा. म्हाका दिसता हें जेन्ना काम सुरवात जातलें 1-1.5 वर्स आमी हो त्रास सहन करचो पडटलो. खंयचेंय आपूण घर सारकें करता म्हणजे स्वताचे पसून आपूण घर सारकें करता तेन्ना त्रास जातात. सगळ्याक उगड्यार पडटा, सगळे त्रास जाता. आमचें वास्को म्हजें घरूचशें आनी हें घर जाग्यार घालपा खातीर आमी सगळे म्हजे टिमीच्या वतीन हांगा सगळे जमिल्ले हांच्या वतीन आमी फुडें सरल्या. आनी हांचें तर सहकार्य लागतात पूण तुमचेंय खुबशें लागता. आमी पळयलें की गेलीं 20-25 वर्सां वास्को भितर कांयच जायनाशिल्लें. म्हणजे खंयचेच गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट केन्ना इनॉग्रेट केल्लो आमी पळयनाशिल्ले. पूण आज म्हाका सांगपाक खूब खोशी भोगता की 2 प्रोजेक्ट आमचे कंप्लिशनाचेर पावले. फीश मार्केट जें आमी सदांच वाट पळयताले तें कंप्लीट जालां आनी 15 दिसांनी सगळ्या तुमकां नव्या मार्केटान वचपाक मेळटलें. बायणा चीफ ऑफिसर्स बंगलो तो सुरवात जाला, 1 वर्सा भितर तो कंप्लीट जातलो. हांगा चीफ ऑफिसर्स बंगलो आशिल्लो ताजो परवां टेंडर जाता. बायणा गार्डनाचो टेंडर 10 दिसांनी भायर सरता. हांगा जे रस्ते आसा रुंदीकरण जावपाचे ते रुंदीकरणाचो म्हणजे ह्या 2 वर्सां भितर तुमकां भरपूर कामां जाता ती दिसतली. सगळ्या कडेन कामां दिसपाक जाय लोकांक. कशें आसा कामां तुमकां दिसपाक जाय ही कामां चल्ल्या म्हण.
आनी ती कामां दिसतली आनी आमच्या वास्को एक सुंदर वास्को करपा खातीर म्हजो एक प्रयत्न आसा आनी ताज्या खातीर हांव जीव तोडून मेहनत करता आनी त्या मेहनतीन म्हाका सगळे म्हजे वांगडी साथ दिता. ह्यो सगळ्यो गोश्टी एकट्याच्यान करपाच्यो शक्य नासता पूण ताका खंय तरी साथ लागता. जयंत आसूं नाल्यार गिरीश आसूं नाल्यार बाकीचे सगळे प्रशांत आसूं बाबू आसूं ह्या वाड्यावेले सगळे लोक आसूं आनी म्हाका सदांच खूब सपोर्ट केला. कितेंय हांव तांचे कडेन गेलो हांगा पिंटू आसा ताजे कडेन केन्नाय घेवन गेला तो केन्ना गायडन्स करता. हांगा नारायण सर आसा नाल्यार बाकीचो पेडणेकार आसूं कोणूय वचूं जाल्यार सगळ्यांचें सहकार्य म्हाका सदांच लाविल्लें आसा. प्रशांत आसा हांगा प्रशांत केन्नाय गेलो तूं सर फुडें आपूण आसा तुज्या फाटल्यान. ही 2 उतरां जी आसता पळय न्ही ती आमच्या पॉलिटिशना खातीर खूब म्हत्वाची आसता. कित्याक सगळेच आमकां सुवर्ण हाजेर मेळना. प्रोजेक्ट घालो पास जालो केलो म्हणून जायना ताका खूब त्रास आसता. ते आशाक खबर आसतलें नाल्यार बाकीचे जे वावुरल्या म्हजे बरोबर तांकां खबर आसतलें. पूण लास्टाक कशें आसता लास्टाक सगळें जातकूच जेन्ना हें गोड जाता पळय तेन्ना तो त्रास खंय तरी पयस वता आनी त्या खातीर म्हाका खूब उमेद जाता. म्हाका ह्या वाड्यार खूब प्रेम दिल्लें आसा. म्हाका सगळ्या वास्कोनूच प्रेम दिला पूण ह्या वाड्यार पसून म्हाका भरभरून प्रेम दिल्लें आसा आनी ह्या वाड्याचेरूच म्हाका दिसता हांगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाता हांगा तुमचे 25 कोटीची कामां जाता आनी 20 कोटीची कामां तेवटेन जाता मायमोळ्या सायडीन. सो ही सगळी पूर्ण वास्को म्हणजे एकाच वॉर्डान न रावता पूर्ण वास्कोभर आमची कामां चालू आसा. बायणा गार्डन आनी एक म्हयन्याभरान स्टार्ट जातलें जे म्हाका जाता जयंत आनी हांव सदांच ते जेन्ना आमी टोर्नामेंटाक वताले सदांच आमी आश्वासन दिताले आनी आमी आयकताले पयले ह्या वर्सा जातलें पूण 100% आनी 1 म्हयन्या भितर ताजें काम स्टार्ट जाता. सो हे सगळें केन्ना जाता शक्य जेन्ना मुखेलमंत्र्याचो हात तुजेर आसता. मुखेलमंत्र्याचें सहकार्य म्हणजे इतली कोटीची कामां आज वास्को शहरान जाता जी केन्नाच आमी पळोवंक बसून ना आनी अपेक्षाय करूना. म्हाका तुमचे कडेन इतलोच रिक्वेस्ट आनी भरपूर कामां म्हाका वास्को खूब सुंदर करपाचें आसा आनी हांव 100% तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान हांव तें करतलोच. म्हाका कसलोच तातूंत डावट ना. इवन थंय तळें आशिल्लें पळय थंय पसून आमी तुमकां दोळ्यां म्हणजे तुमी आतां 20-25 वर्सां फक्त ती झाडां पळयतालीं आतां खंय तरी तुमकां बरें गार्डन दिसतलें थंय फुडें तळें दिसतलें. अश्यो खुबश्यो गोश्टी म्हजे हातून आसा आनी वास्को हें म्हज्या खातीर सामकें म्हजें घरूच आनी तें निवळ करपा खातीर आमची सगळी टीम आमी भायर सरल्या आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा फुडल्या 2 वर्सां भितर भरपूर कामां जातलीं आनी तुमच्या सगळ्यांचो आशिर्वाद आसलेल्या फुडल्या 5 वर्सां भितर वास्को पूर्ण चेंज करपाची इतली ताकद आमच्या टिमी भितर आसा आमच्या सरकारा भितर आसा आमच्या मुखेलमंत्र्या भितर आसा आनी आमचे सगळे मंत्री जे आमकां सदांच सपोर्ट करता. हांगा म्हणजे 55 कोटीचो प्रोजेक्ट जो येता तो अरावंड गोविंद गावडे सरान आमकां दिल्लो आसा. PWDतले सुभाष शिरोडकरान आमकां 20-25 कोटीची कामां नल्ला म्हणजे हांगा नल्लाच नाशिल्ले. म्हाका सांगपाक पसून लज दिसता की वास्को शहरा भितर नल्लाच नाशिल्ले. आतां सामके मोठ्या भाटांतल्यान सगळो हांगा तुमचो नल्ला येता. तो रोड सगळो वायडन जावन तो म्हणजे शेतांतल्या सायडींतल्यान तुमकां व्हडलो रोड येतलो. सायडीन बसपाक आसतलें तुमकां बसून थंय चलपाक मेळटलें भायर शेताचो म्हणजे आस्वाद घेवपाक मेळटलो. हें सगळें आमी पणजे नाल्यार ताळगांव अशेंच पळयताले तें सगळें आमी वास्को करपाक पळयता आनी तुमचें अशेंच म्हाका सहकार्य आसचें. थोडो त्रास जातलो आतां वास्को सगळ्या फोडाफोडी चल्ल्या कित्याक चल्ल्या तुमी घर अशेंच बांदूंक शकना. घर बांदता आसतना तुमी सगळें निवळ करता आसतना फोडाफोडी ही जातलीच. थोडो त्रास जातलोच म्हाकाय तो बरो दिसना पूण ताका उपाय ना. पूण जेन्ना आतां सगळें निवळ जातलें तेन्ना म्हाका दिसता सगळ्यांक खूब उमेद दितली. वास्कोचें मार्केटूय बरें जातलें सगळें बरें जातलें. तुमचें सहकार्य अशेंच आमचे बरोबर आसचें. हांव हांगा सगळे जमिल्ले सगळ्यांचें हांव देव बरें करूं म्हणटा. खूब जाणांची नांवां घेवपूय ना हांवें महेश आसूं सराचो हें आसूं बाकीचे सगळे आसूं हे सगळ्यांनी म्हज्या फाटल्यान तुमी सदांच रावल्या अशेंच तुमी म्हजे बरोबर रावचे आनी म्हजे बरोबर म्हणचे परस आमच्या सगळ्यां बरोबर भारतीय जनता पार्टीचो सदांच आमी गड म्हणटा तो गड आमी तसोच राखून दवरया आनी जे प्रॉमीस आमी जितल्योय केल्या ताच्याकून दुप्पटीन आमी तुमकां दिवपाक आमी प्रयत्न करतले. इतलेंच सांगता. परत एकदां मनकाळजांतल्यान तुमचे सगळ्यांचे देव बरें.